हे आयकल्ल्या थोड्यांक ते बरें लागोना. एकलो तरी मीस जाल्लेंच पाद्रापा लागीं आयलो. पाद्राप चिंते लागलो म्हजो सरमांव बरो जालो म्हणून म्हाका कितें तरी प्रशंसा दितलो म्हण चिंतल्यार पाद्रापान ताका म्हळें म्हजो सरमांव तुका बरो लागलो गी. म्हणटा आसतना तो म्हणालो कालें बरें फादर तान तुका येना. पाद्राप म्हणालो कितें जालें. तुमी म्हळें 5,000 उंड्यांनी 5 लोकांक वाडले म्हणून. 5,000 लोकांक 5,000 उंड्यांनी 5 लोकांक वाडचें कळलें तें व्हडलें अजाप कोणेय करियत न्ही गी. हा पाद्राप म्हणालो म्हजी चूक जाली वय वय येवच्या हप्त्यांत हांव ती चूक सम करतां. हाचे की व्हडा उर्बेन आनी उमेदीन हांव सरमांव सांगता म्हणालो. देखून आनी एक आयतार आयलो पाद्रापान हारीकी व्हडा उमेदीन आनी उर्बेन सांगून सुरू केलें. सोम्या जेजून एक व्हड अजाप केलें व्हड असारे केलें व्हड विजमीत केलें. येदोळ पर्यंत कोणायच चरित्रेन करूंक जावना आनी मुखार करूंक ह्या साध्य. ताणें 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी 5,000चे की चड लोक लगभग 15-20,000 लोक आसलो तांकां ताणें वाडलें आनी 12 धालयो भरोवन काडल्यो. अशें म्हणटा आसतना तो आदल्या हप्त्यान पाद्रापा लागीं उलयलो व्यक्ती थंय हांसोंक लागलो. पाद्रापाक कितें म्हूण कळना. पाद्रापान चिंतलें ताका बरें लागलें म्हणटा म्हणून मीस जाल्लेंच ताका आपयलें आनी म्हळें आज तरी तुका समजलें मू आज बरें लागलें मू तुका येदें व्हडलें अजाप. तो म्हणालो हांव तुका जालें अजाप आसा फादर. पाद्राप म्हणालो अजाप ना गी 5 उंड्यांनी 5,000 लोकांक वाडचें व्हडलें न्ही. कितें फादर गेले त्या हप्त्यान तुमी म्हळें 5,000 उंड्यांनी 5 लोकांक तुमी वाडले म्हणून आनी उरलेले उंडे गे आत तर कालें अजाप हें उरलेल्या उंड्यांनी आज वाडले आसतले. देव बरो दीस दिव तुमकां समेजता. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर आमी सर सांगाता मेळटा. सगळ्या संवसाराच्या पंथान पंथ विविध देशांनी विविध गांवांनी विविध वस्ते घरांनी आमी आसल्यार मोगाचें देवूच आमकां सांगाता मेळयता. हो वेळ आमी मागण्यांत देवाच्या हाजरपणांत देवाच्या कुरपेच्या झरींत आमी करसुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो. आतां आमी एक गीत गावया. F8 दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां. तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता. तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन म्हजें भेटयता. उंड्या रुपान काळजांत आयलोय पातका काळोख न पयस केलोय. सर्गी प्रकाश आसमांक कयलोय सर्गा दायजी सोम्या म्हाका केलोय. तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन म्हजें भेटयता. वैभव मंगळा सर्गींचे बापा म्हजें जीवन तुका भेटयता. कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय जिवीत असो उंडो तुवें म्हाका दिलाय. जिविताच्या उंड्या सरशीं आयिल्ल्या आमकां तूं सर आमची भूक सर आमची तान तूं भागयताय. जेजून म्हळां हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जीव हो उंडो. जो कोण म्हजे सरशीं येता तो केदींच भूक येवंच ना. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो केदींच तान येवंच ना. पळय बापा तुजे सरशीं येता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय जिविताचो उंडो सोडून घेता. ताची सर संवसारी भूक संवसारी तान सगळी थांबता आनी सर्गींच्या धादोसकायेन तूं आमकां भरताय. बापा तो जिविताचो उंडो आमकां हर एकल्यांक दी बापा. त्या जिविताच्या उंड्या थंय बापा आमकां धादोशी कर बापा. सासणीक जिविताच्या वाटेन आमकां बापा सुरक्षीत आनी आपुर्बेन आनी व्हडा वेगान बापा मुखार सरोंक आमकां फोव कर. त्या जिविताच्या उंड्या थंय बापा
हे दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रम पळोवन आसच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजांनी पाव बापा. तांची दुकां पसून काड, तांची गंध बेजाराय पयस कर. तांच्या जिवितांतलो काळोख अंधकार न पयस कर. तुज्या दैवीक कृपेच्या उजवाडान तांचे जिवीत प्रकाश भरीत कर. तुज्या मोगान तांचेर बेसांव घाल. हे आमी मागता सुमया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन. भोव मोगाचे न्हू, एक याजक आसलो, ताका प्रसंग दिवंक आसलो आनी त्या प्रसंगांत तो जेजून 5 उंड्या आनी 2 मासल्यांनी 5000 लोकांक वाडलेल्या त्या अजापा विशयांत उलोवंक ताका आसलें आनी उपरांत जिविताच्या उंड्या विशयांत ताका सांगूंक आसलें. देखून हो याजक व्हडा उमेदीन आनी व्हडा एका उर्बेन सरमाव दिवंक लागलो. पूण थोडे याजक उर्बेन आनी उमेदीन सरमाव दिता आसतना तांकां इल्ले हात पाय कामतात, उलयल्लें इल्लें चडवणें जाता. आनी ह्या याजकांनी व्हडल्यान भोपमान सरमाव दिलो, तरी सांगता आसतना ताणें एक व्हड चूक केली. ताणें म्हळें, मोगाच्या न्हू, जेजून एक व्हड अजाप केलें, व्हड विजमीत केलें, एक व्हड आश्चर्य केलें, कोणाच्यानीच करूंक असाध्य तसलें. ताणें 5000 उंड्यांनी आनी मासल्यांनी ताणें 5 लोकांक वाडलें. 5000 उंड्यांनी मासल्यांनी ताणें 5 लोकांक वाडलें. हें आयकल्ल्या थोड्यांक तें बरें लागोना. एकलो तरी मीस जाल्लेंच पाद्रापा लागीं आयलो. पाद्राप चिंती लागलो, म्हजो सरमाव बरो जालो म्हणून म्हाका कितें तरी प्रशंसा दितलो म्हण चिंतल्यार पाद्रापान ताका म्हळें, म्हजो सरमाव तुका बरो लागलो गी. म्हणटा आसतना तो म्हणालो, कालें बरें फादर, तां तुका येना. पाद्रा म्हणालो, कितें जालें? तुमी म्हळें 5000 उंड्यांनी 5 लोकांक वाडलें म्हणून. 5000 उंड्यांनी 5 लोकांक वाडचें कळलें तें व्हडलें अजाप कोणेय करियत न्ही गी. हा, पाद्रा म्हणालो, म्हजी सूख जाली. वय वय, येवच्या हप्त्यांत हांव ती सूख सम करतां. हाचे की व्हडा उर्बेन आनी उमेदीन हांव सरमाव सांगता म्हणालो. देखून आनी एक आयतार आयलो, पाद्रापान हारीकी व्हडा उमेदीन आनी उर्बेन सांगूंक सुरू केलें. सुमया जेजून एक व्हड अजाप केलें, व्हड आश्चर्य केलें, व्हड विजमीत केलें. येदोळ पर्यंत कोणायच चरित्रेन करूंक जावना आनी मुखार करूंक साध्य. ताणें 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी 5000चे की चड लोक, लगभग 15-20 लोक आसलो, तांकां ताणें वाडलें आनी 12 धालयो भरून काडल्यो. अशें म्हणटा आसतना तो आदल्या हप्त्यान पाद्रापा लागीं उलयलो व्यक्ती थंय हांसोंक लागलो. पाद्रापा कितें म्हूण कळना. पाद्रापान चिंतलें, ताका बरें लागलें म्हणटा म्हणून. मीस जाल्लेंच ताका आपयलें आनी म्हळें, आज तरी तुका समजलें मू, आज बरें लागलें मू तुका येदो व्हडलें अजाप. तो म्हणालो, हांव तुका जालें अजाप आसा फादर. पाद्रा म्हणालो, अजाप ना गी, 5 उंड्यांनी 5000 लोकांक वाडचें व्हडलें न्ही. कितें फादर, गेले त्या हप्त्यान तुमी म्हळें 5000 उंड्यांनी 5 लोकांक तुमी वाडले म्हणून, आनी उरलेले उंडे घेयात. तर कालें अजाप हें, उरलेल्या उंड्यांनी आज वाडलें आसतलें. म्हाकाचें न्हू, सुमया जेजून एक व्हडलें अजाप केल्लें जुवांवच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत आमी वाचता. आनी एक अजाप केल्लें सोमी जेजू लोकांक एक व्हडलें शिकोवन दिवच्या की एक प्रस्तावन जावन आसा. एन इंट्रोडक्शन फॉर ए ग्रेटर कॉज. तें व्हडलें उद्देश शेवट जावन आसलो जिविताच्या उंड्या विशयांत जेजू उलोवंक आशिल्लो. आनी ह्या जिविताच्या उंड्या विशयांत जेजू कितें उलयता? त्या 6व्या वसरांत परतून जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. जुवांवच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 35व्या वळीर आमी वाचता, जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. जो कोण म्हजे सशी येता तो केदींच भुकेवंच ना. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचना. जेजू उंडो म्हणटा. मोगाचें न्हू, उंडो म्हणटा आसतना कितें उंडो? उंडो म्हळ्यार ब्रेड. पाव म्हणटा आमी, पाव म्हणटा. इट इज ए ब्रेड. कोंकणीन सांगचें जाल्यार उंडो म्हणलो शब्द सगळ्यांक समजना, कित्याक आमी चड उंडे खायना. आमी खावचें ब्रेड, या आमी खावचें बकरी, या आमी खावची चपाती, या आमी खावचे पोळे, या पानपोळे, या आपां, या कायलोळ्यो, तसले संगती आमी खाता. जर तर जेजून सांगलें उतरां आमच्याच भाशेन सांगचें जाल्यार, जेजून सांगचें हांव उंडो म्हणलें जाल्यार हांव बकरी, हांव पानपाळो, हांव एक आपा, हांव एक बकरी, म्हाका जेन्ना आयकूंक कशें लागता.
जेजू म्हणना मोगाचें हांव एक उंडो म्हणना, कित्याक त्या काळार लोक उंडो खातलो, उंडो तांचे सदांचे जेवणांत आसतलो. जेजू म्हणटा हांव जिवो उंडो आनी सर्गीन तावन देवान आयिल्लो जिवो उंडो. तर जेजूच्या उतरांक विशेश अर्थ आसा. हो अर्थ मोगाचें बरोवकन आमी समजून घेयचो जाल्यार पवित्र पुस्तक बरोवकन आमी नियाळ करीचय, ध्यान करीचय, आमी वाचीचय. पवित्र पुस्तकांत सबार उंड्यांचो उल्लेख आसा. एक उल्लेख जावन आसा पोरण्या तस्तामांतांत आमी वाचता, द ब्रेड ऑफ अफ्लिक्शन आमी म्हणटा, संकश्टाचो उंडो. रायांच्या पयल्या बुकांत 22व्या वसरांत 20 आनी 7 वळीर आमी वाचता. अशें म्हणटा राय, ह्या मनशाक बंदेन घाला आनी हांव सुरक्षीत पाटी येसर ताका फकत उंडो आनी उदक दिवन पोसा. थंयसर ब्रेड ऑफ अफ्लिक्शन म्हणून दुखाचो उंडो म्हणून कोंकणी भाशांतरान ना, इंग्लीश ट्रान्सलेशन आनी सगळें वाचा. तो थंयसर बरयला दुखाचो उंडो दिया, कोणाकी जैलांत घालन ताका खावंक जेवंक दिल्यार तें ताका रुसाना न्ही. ब्रेड ऑफ अफ्लिक्शन. ह्याच दिसांनी एका कुटुंबाक हांवें बुजयचें पडलें. बापायक कोरोना वायरस जालें, आस्पत्रेंत आसलो, मोर्च्या स्थितीर आसलो आनी ताच्या उपरांत कितें तो बरो जालो. तितल्यार घरांत आसल्या नातीक, ल्हानशा भुरग्याक कोरोना जालें. तें भुरगें सबार हप्ते तावन जिविता आनी मरणा मदें झुजून आसा. त्या कुटुंबाची धूव अमेरिका आसा, थंयसर तिकाय कोरोना जाला. तेज्या घोवाक कोरोना वायरसा वरवीं काम गेलां, थंयसर पयशांचो तत्वार आसा आनी पुताचें काम सारकें ना, सुनी कश्ट जाता. आनी आतां घरच्या सांद्यांक मोगाचें न्हू उंडो, बकरी या पानपाळे या कितें आमी खाता जेवण जावं पुरो, बिरयानी या बरें जेवण तें रुसाना. तो एक दुखाचो उंडो, बेजाराचो उंडो. घरांत एक मोगाच्या मनशाचें मन जाल्ल्या वेळार दुखाचो उंडो. इस्रायल लोक मोगाचें न्हू ह्या दुखाच्या उंड्याचो तांकां अनुभव जालो. हे जिमतात आसतना ते गुलाम जावन आसले, खावंक जेवंक जाय परतें आसलें जाल्यार मोगाचें न्हू तें तांकां रुसानातलें. तांकां पियेतना कुशलाय बगनातली, कित्याक ते गुलाम जावन आसले. तांचे धनी तांचेर जुलम करतले, मारतले, तांकां खोटयतले, तांचे कारणां लेग मिरवून काम करयतले, हातांत फोड येतले काम कर, आंगार मारांचे फोड उदेतले, दाडकां उदेतलीं आनी पोटाक सारकें जेवण नातलें, वताक खरपतले. तसल्या वेळार मोगाचें जेवण तांकां रुसाना. परतून इस्रायल लोकांक बॅबिलोनाक निर्वाशीत केलें. तांचो गांव सण परक्या गांवांत त्या बॅबिलोनाच्या न्हंय तडीर रुखा बोल्या मुळांत तांणी निदा जाय पडलें. उक्त्या मैदानार आपल्या भायल्या भुरग्यांक सांगता कश्टांचे दीस. त्या दाळा मोगाचें दुखांचो उंडो आमी म्हणटा. आनी त्या दाळा दुखांचो उंडो आमी खाता म्हणटा आसतना मोगाचें म्हाका कोण आसयलो. सबार वर्सां पयलें म्हजे विरोध एकल्यान पुलीस केस केली. कोणी प्रायवंतां म्हजे लागीं येवन 8 दोस मागोवंक लागली, म्हजे लागीं मागोवंक लागली, पांयां पडोवंक लागली, फादर आमकां पळय, आमकां कोणी ना. भयण्यो प्रायवंतां तांकां हांवें कुमोग केली. प्रायवंताच्या घरांत तांकां घालें, कोणा कडची कुमोग मागोवन तांकां कुमोग केली. मरता पर्यंत ताचे मोगाचें मनशां येवनात. पूण जेन्ना ती मेली तांच्या कुटुंबाची दवन आयली. पयशां खातीर, भांगरा खातीर, दुडवा खातीर म्हजे विरोध पुलीस केस केली. मोगाचें न्हू तर पर्यंत हांव एक इल्लो भिव करून इल्लो लॉजिस्टिक्स 4 जाणां मुखार वचूं. पूण मोगाचें न्हू अशें म्हजे विरोध पुलीस केस केल्यार ते म्हजे लागीं आयिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू हांवें त्या प्रायवंताचें भांगार काण तांकां दिलें. तांचें कितें आसबदीक आसलें ताका दिलें. म्हाका उलोवंक कांयच, म्हाका कांय भिरांत दिसोना, भिरांत दिसोना ताच्या लागीं. म्हाका कसलीच लज दिसोना. मोगाचें न्हू त्याच वेळार हांव सुवार्थ परगट करनी आसलो, रेतेरी दिवन आसलो, हेरांक कावन्सिलींग करनासलो. हांव तांचे कडेन मोगान उलोवन सगळें काण दिलें. म्हाका कितलो नस जाल्यार वणी, म्हाका कितलें दूख जाल्यार वणी, म्हजे विरोध पुलीस केस केल्यार वणी. कित्याक जिविताचो उंडो सम्या जेजून म्हाका दिल्लो हांवें केला. जिविताच्या उंड्या थंय रावता आसतना मोगाचें न्हू दुखांचो उंडो खावंक मोगाचें आमकां साध्य जाता. दुखांचे पिवंक आमकां साध्य जाता. देखून मोगाचें न्हू जिविताचो उंडो सोमी जेजू दिता आसतना त्या जिविताच्या उंड्या सरशीं आमी आयिल्ल्या वेळार मोगाचें आमी भुके ना. त्या जिविताच्या उंड्याचेर आमी पात्य आसतना मोगाचें न्हू आमी थाने ना. बगार दुखांचो उंडो खावंक मोगाचें न्हू आमकां साध्य जाता. आनी एका उंड्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत उल्लेख आसा, बेखामीर उंडो. बेखामीर म्हळ्यार बे म्हळ्यार ना म्हणून अर्थ, खमीर म्हळ्यार फूग. आमच्या गांवांत फूग गोत आसा आमकां. कित्याक सकाळीं पोळे करूंक आसल्यार
घरांत स्त्रियो आवयो या पत्न्यो भयण्यो तांदूळ वाटून पीठ कर तांदूळ उडी वाटून घालतात, या इल्ली सूर घालतात, या खमीर घालतात, इस्ट घालतात, सोडा खार घालतात आनी फुगोवन दवरतात. सकाळीं उठता आसतना तें पीठ बरो नोमतता. आदल्या दिसा इल्लें आसलें बरो नोमतता, ताका आमी म्हणटा फूग घाल्ली पीठ आनी तांतूं पोळे बरे जातात, आपां बरीं जातात, या जें कितें पोळी आमी करता ती बरी जाता. पूण इस्रायल लोकांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान भायर काडटा आसतना मोइशे मुखांतर देव इस्रायल लोकांक म्हणटा, तुमी आज राती इजिप्तांतले भायर सरोंक तयार जायचे. तें जावन आसा पास्क. पास्क म्हळ्यार पास ओवर. आतां इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुडकेच्या जिविताक इजिप्तांतावन इस्रायलाक बसयल्या गांवाक पलायन करूंक आसा, या उतरवणी करूंक आसा. देखून त्या वेळार तुमी कितें करूंक जाय? एक्सोडस चॅप्टर 12 वर्स 2 निर्गमन बुकान 12व्या वसरान 8व्या वळीर एक्सोडस चॅप्टर 12 वर्स 8 देवाचें उतर म्हणटा, तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय, उजार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तें तुमी खावंक जाय. बेखमीर उंडो. इस्रायल लोक मात न्ही, सडावत लोक कितें करता, खमीर घाल फुगोवन ती पोळी खातात. पोळी कित्याक? बारी रुचीक जाता खमीर घाल्ली. पूण बेखमीर पोळीक त्या राती खावंक जाय. कित्याक? तांणी तुर्तान वचोंक जाय. तांकां म्हणलें पांयांक मोचे घालून तुमी पयलेंच तयार आसचे. पेंगटाक तुमी तुमचो नाडो बांदूंक जाय, तुमचे वस्तू न्हेसलेले जाय, तुमच्या हातांत दांडो आसूंक जाय, तुमकां व्हरूंक जाय आसले सगळे वस्तू तुमी बांदून पेटेंत आजकाल जाल्यार सुटकेसीन घाल ते तयार दवरूंक जाय. वेगळी खावंक जाय, वेगळी भायर सरोंक जाय. जर तर तांणी खमीर घाल्ली जाल्यार कितें जाता आसली? थोडे स्त्रियो म्हणटाले फुगोवंक घालिल्लो वेळ आसा, आमी सवकास घ्या. मोइशे म्हणटा तुतुरीच्या नादाक तक्षण सगळ्यांनी सांगता येजय, कोडू भाजये सांगता, बेखमीर उंडो खावंक जाय आनी भायर सरासय. कित्याक? खमीर पुगता पर्यंत राखोंक जायना, वेळ काडूंक जायना. तुर्तान आमी भायर सरसय. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत इजिप्तांतावन इस्रायलाक वयचें म्हळ्यार एक सांकेत जावन आसा. आमी जाणा आध्यात्मीक रितीन. कित्याक? न्हयच इजिप्तांत लोक गुलाम जावन आसलो, इजिप्तांत इजिप्तकारांच्या अन्य देवा फाटल्यान ते आसले. माट मंत्रां, बंब्या पुजा आनी सर पितीसपणां तांचे थंय आसलीं. आनी थोड्या थंय तें बेबदेपण, सोरो आनी व्याभिचार, अनिश्कळपण, फसडेपण सगळें आसलें. आतां देव तांकां एका नव्या जिविताक आपयता आसतना तें पोरणे जिवीत संपूर्ण तरान तांणी साणूंक आसलें. पोरणे जिवीत, पोरणी साल समकण सगळीं साणून देवाच्या भुरग्यांची नवी साल समकण तांणी जिवंक आसलें. देखून बेखमीर उंडो खावन, कोडू भाजी खावन आमसराक तांणी वचोंक आसलें. देखून नव्या तेस्तामेंतां येता आसतना स्वामी जेजू म्हाका तुका म्हणटा, हांव सुख सर्गींत हांव देवन आयिल्लो जिवो उंडो. म्हणजे सोम्या जेजून दिवचो तो नवो सर्गींत हांव देवन आयिल्लो तो नवो उंडो खावन हांवें आनी तुवें संवसारी जिवितांत सासणीक जिविताक उतरोंक आसा. सोम्या थंय ती उतरवणी देव म्हाका तुका फोव करता. आमी ही उतरवणी वेगळी करूंक आसा. गुलामपणांतावन स्वतंत्र जिविताक, पातकी जिवितांतावन आमी पवित्र जिविताक वेगळी वचोंक आसा. आनी ही वेगळी वेची धांव सोम्या जेजू क्रिस्त थंय हांवें आनी तुवें ती जियोंक आसा. आनी हाका आमी सवकास करूंक जायना. बेखमीर उंडो तांणी त्या दीस केल्या उपरांत हर एका वर्सा ते फेस्त करता आसतना पास्क परबेची बेखमीर उंडो ते खाताले. सुरवेर म्हाका न्हू बेखमीर उंडो खावंक भारी बरो लागता. म्हाका उगडासूनचो सबार ल्हान भुरग्यांक आशा अत्रेक कुमगार सेवंक. कित्याक तांकां कुमगार सेवंक दिनात 9-10 वर्सां पर्यंत पयलो कुमगार मेळटा पर्यंत. ल्हान भुरगीं आसल्यार मम्मीच्या तोंडा पळयतात, मम्मीक पाद्र्याक कुमगार दिता, व्हडांक कुमगार दिता कुमगार मेळ्ळेल्यांक. ल्हान भुरग्यांक कुमगार मेळना, देखून ती आश येतात कुमगार जाय म्हणून. आनी थोडे फावटी ती येतात, फादर आमचे भुरगे कुमगार जातात, कुमगार दिवंक जाता गे. आमी म्हणजे आशिर्वादीत केल्लो कॉन्स्रेकार केल्लो पवित्र कुमगार दिवंक जायना, जाल्यार साक्रिस्टीक आयल्यार कॉन्स्रेकार करनातलो कुमगार आल्यार दिता म्हणून आमी दिवचो. पूण एक फावटी कुमगार घेतल्या उपरांत म्हाका न्हू एक थोड्या म्हयन्या उपरांत त्या भुरग्यांक कुमगाराचे अत्रेक उणें जाता. कित्याक? एक फावटी तो केल्या उपरांत संवसार रितीन रूच पळयल्यार इट इज जस्ट लायक ए वेपर. भुरग्यांक खंयचें बरें जाता? पिझ्झा बरें जाता, मॅकडॉनल्ड्साचे बर्गर्स बरें जातात, बिरयानी बरी जाता, पानी पुरी, भेल पुरी आनी कहलें जंक फूड आसा, चायनीज फूड आसा,
नूडल्स ते बरें जाता पूण हो कुंभार तांकां चाप्प जाता. कित्याक चाप्प जाता? तांकां केवल एक रीत रिवाज धार्मीक रिवाज जाता. बेका मेर उंडो हर एका वर्सा पास्क परबे वेळार खाता आसतना भुरगीं आवय बापायक विचारतलीं. पयले फावटी खाता आसतना भुरगो व्हड जाता आसतना भारी कुशेन संतोशान कित्याक ताकाय खावंक दितात. उपरांत तो विचारता आवय बापायक हें कित्याक हो एक चाप्प उंडो गायजे आनी तूं पूग ना. जर तर मोगाच्यान पूग घालनातली चपाती केल्यार कशें जायत? ती चाप्पी जाता, खावंक जायना, घट्ट आसता. पूग घाल्ल्या पळया बरें न्ही, ही कित्याक गायजे? भुरगीं विचारतात आवय बापायक. पूण आवय बापाय म्हणटात उडास करूंक आमी पयल्या पास्का वेळार गुलामपणांतले स्वतंत्र जिविता उतरोन आयल्या. आमी स्वतंत्र जिवीत जियेजय. देवाच्या उपादेशा प्रमाणे आमी जिवीत जियेजय. आमी देवाची भुरगीं म्हणल्या बरी आमी जियेजय. आमी उतरल्या आनी मुखार पातकाकी आमी गुलाम जावन जियो नजो. पवित्रपणांत देवाच्या भुरग्यांचें स्वतंत्र जिवीत हांवें आनी तुवें जियेजय. देखून म्हाका न्हू बेकामीर उंडो म्हळ्यार खमीर. जेजू सपार फावटी म्हणटा फारिजेवाच्या खमीरा विशांत जागृत रावा. कित्याक फारिजेव कितें करतात? आमकां केवल धार्मीक रिती रिवाज्यो आनी ते रूल रेग्रो विशांतच उलयतात. देवा थंय संबंध दवरून नव्या जिविता विशांत आमकां उलयनात. वा खमीर म्हळ्यार पातक ह्या सैतानाचे देवसराच्या बुलोवण्याचें जिवीत म्हणून उल्लेख जाता. देखून आमच्या जिवितांत बेखामीर उंडो खावचो म्हळ्यार पातका वीण जिवीत आमी जियोवचें. पवित्र भाग्यवंत जिवीत आमी जियोवचें. आनी एक उंडो मोगाच्यानो आमी जाणा आसा पवित्र पुस्तकांत आमकां उल्लेख आसा आमच्या कश्टा संकश्टाचो उंडो. कश्टा संकश्टाचो उंडो. सबार जाणांक मोगाच्यानो जिवितांत कश्टा संकश्टाचो उंडो खायचे पडटा. व्हड कश्ट अनवरां समस्या येतात. अशा वेळार मोगाच्यानो जर तर आमी समिया जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार समी जेजू म्हाका तुका ताच्या हाजरपणाच्या संतोशान तो भरता. आमी पळयता थंयसर तुमच्या पुर्वजांनी मान ना केलें तरी ते मरण पावले. कित्याक सर्गीन तावन तांणी देवान दिल्लें तें मान्ना तांणी केलें. खडपातावन उदक ते पियेले पूण नवें जिवीत जियोंक ते तयार नासले. देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक ते तयार नासले. देखून ते मेले. आजी जर तर आमी केवल पवित्र कुंभार आमी सेवता पूण जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करना. आमचें जिवीत कितें जाता? आमचें जिवीत ह्या संवसाराचेंच जाता. केवल संवसारी संगतीकच आमी लबदोन आमी जियेता. आमी कितें जायचें? आमी सोम्या तें संपूर्ण तरान एक नवें जिवीत जियोंक तयार आसात. जुवांच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 15व्या बळीर आमी वाचता जेजून 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी 5,000चे चड लोकांक जेवण वाडटा आसतना लोक सगळो मिस जालो. हाज्या पावलो. थंयसर 5,000 दादलेच आसले म्हणजे आनी एक 5,000 स्त्रियो जाल्यार आनी एक 5,000 भुरगीं जाल्यार प्रायवंत आनी हेर लोक म्हणटाना शेजारचो ह्या जुदेव न्हय आसलो ते गांवाक आयिल्लो एक 15-20 हजार लोकांक केवल 5 उंड्या आनी 2 वासल्यांनी जेजून ते एक हाजाप करतना ते सगळे मीच पावले. कित्याक उपरांत उरलेले कुडके सयत ते बंद काडटा आसतना एक्झॅक्टली 12 धालयो बंद काडले भरोन ओमतांच्या मापान. म्हणजे जेजू हर एक करता आसतना भोव अपुरबेन करता. मात न्ही मोगाचें न्हू जेजू पदवेदार मात न्ही. पदवेदार म्हणल्यार शब्दाचे की मिक्वल्लो सोर पदवेदार सक्तेवन जावन आसा. ताका साथ जालें कितेंच ना. देखून ते सांगात येतात आनी म्हणटात हाकाच आमी आमचो राय करून घेवया. जर तर हो राय जाल्यार आमकां कांयच उणें ना. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक कांयच उणें आसचें ना. आमच्या देशांत विशेश अभिवृद्धी आसतले. बऱ्यांतले बरे रस्ते, बऱ्यांतले बरे सवलत्यो, बऱ्यांतले बरे सगळे संगती आमकां मेळटल्यो. वय देवाचेंच राज ह्या संवसारांत येतलें. देखून ते राय करूंक बैसरले. जेजूक लागीं धांवता आसतना मोगाचें न्हू जेजू तांच्या मदें धांवन सुकोन वता. देव जावन आसलो समी जेजू ह्या संवसाराक आयलो मनशां मदें जियोंक. मनशांक देवा तें राजी करूंक. आनी आतां पयले पटीन जेजू मोगाचें न्हू लोकां मदलो धांवन वता. कित्याक जेजू लोकां मदलो धांवन वता? मोगाचें न्हू जेजू आयलो देवाचें राज स्थापन करूंक. लौकीक संगती दिवंक न्ही बगार आध्यात्मीक संगती दिवंक. लौकीक संगती मोगाचें न्हू तो देव खंडी जावन आमकां तो दिता. ह्या दिसांनी कोरोना वायरस करगा वेळार मोगाचें न्हू रितीर मंदिरांत निरंतर ही मागण्यार ध्यान रस रावल्या. एक भाव म्हाका कालच फोन कर सांगता दोहा कटारता तो आमचे हांगाचें आराधना हांगाची मेसाचें बलिदाना हांगाचें सर्मांव केताळ आयकता आनी तो म्हणटा फादर तुमी जाल्यार सारकें केलें. सबार जाण निराश जाले देदेस्पर जाले आनी तांचे मिसांव तांचे
तांचें कामूच तांणी सोंड सोडलें आनी देदेस्पर जावन जियेले. तुमी तरी दैवीक रितीमध्ये थीर रावल्यात. पळय लोक येना जालो, तुमकां कांयच येन काम ना, पयशांचो हर एक असो तत्वार जालो, पूण देवाचेर पातयेन विस्वास दवर. देवाचें उतर तुमी दिलें. देवाचें उतर दिल्ल्या द्वारे कितलेशा जाणांक तुमी भरवसो दिलो, धैर्य दिलें, बळ दिलें, दैवीक कृपा मेळो कारण जालें. म्हाकाच आदार मेळ्ळ्या म्हणून तो म्हाका सांगता. आनी तो म्हणटा थंयसर दोहा काटार ताज्या इश्टा आनी ताज्या कळी ताका वळख आसल्या मदें कितलें बरेंपण जालां गी म्हणून तो म्हणटा. म्हाका न्हू देवान आमच्या जिवितांत येवचें, आमकां दैवीक आशिर्वादांत दिवंक. पळय संवसारी आशिर्वादां खंडीत दिता. ह्या दिसांनी जायते हांवें आयकलें साक्षी आमचे सरमाव आयकल्या वरी हांगासर जाल्लें मागणें तांणी पळयल्या द्वारे, विक्षण केल्या द्वारे, आमच्या मागण्यांत वांटयले जाल्या द्वारे आनी आराधना द्वारे कितलीं अजापां विजमितां जाल्यां, कितल्यांक गूण जाल्या, कितल्यांक कामां मेळ्ळां, कितल्यांक प्रमोशन मेळ्ळां, कितल्यांक भुरग्यांचे देण्यांतल्या भुरग्यांचे देणे मेळ्ळां. ह्या आशिर्वादांच्या की चड देव आशेता मोगाचें न्हू. आमी ताका आमच्या जिविताचो राय करून घे जाय म्हणून. जेजू जावंक आशेता आमच्या काळजाचो राय, न्हय केवल संवसारी आशिर्वादां दिवचो एक व्यक्ती. म्हाका उडास आसा, एका व्यक्तीक किडनी फेलियर जालें. तो रिक्षा चलयतालो, पाप दुबळो. ताज्या दोगा जाणां भुरग्यांक पसून ताका कस जातालें, पूण तो हांगासर आयलो, रडलो, म्हजी किडनी फेलियर जाल्या, आतां रिप्लेस करी जाल्यार 2-3 लाख रुपये खर्च आसा, म्हजे कडेन काही येना. देखून म्हाका ताणें हांगासर रितेरी करिशें केलें. आनी ताज्या उपरांत 12 जाणांक ताका हांवें सांगलें ताका कुमोग करूं. आनी उपरांत ताका कुमोग वळोन आयली आनी ताणें किडनी ताका मेळ्ळी, नवी किडनी ताका बसयली. आनी ताज्या उपरांत तो बरो जालो. आयिल्लो दुडू पयशे आत्मदीक इतलें चड जालें की ताणें रिक्षा काण गेलें, मातने उपरांत कारान सीट काण गेली, ग्रेस्त जालो. आनी ताका एक मावशी आसली, मावशे लागीं जागो आनी घर आसलें तिचें. ती हांगासर येवन उलयता आसतना हांवें तिच्या सांगाता उलोवन तिचो जागो इल्लो हाका दिशें गेलें आनी ताचें म्हणलें घर जालें आनी सगळें बरें जालें. पूण मोगाचें न्हू, देवाक विसरालो. बायले केदाळा कश्टूंचें, गाळी श्राप दिवचें, नवी किडनी बसयल्या ताका, पूण देवा विसराला. देवान ताका बरी भलायकी दिल्या म्हणून विसराला. देवान ताका ग्रेस काय दिल्या म्हणून विसराला. थोडी जाणां मोगाचें न्हू ग्रेस काय आयिल्लेंच देवाक विसरातात. देखून मोगाचें न्हू जेजू मनीस ताका राय करूंक आशेतना जेजू तांचे तावन पयस सरता आनी तो स्पश्ट करता आमी ताका करी जाय आमच्या काळजाचो राय. आमी मोगाचें न्हू जेजूक आमच्या काळजाचो राय आमी करी जाय. त्या दाळा मोगाचें न्हू आमची संवसारी लैंगिक थान खंडीत जावन तो बगयता. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोवंक कांयच तो उणें करना. ताच्या की चड मोगाचें न्हू आमकां सर्गींच्या जिविताक पावयता. ताचें सासणाचें जिवीत मोगाचें न्हू सासणाच्या सासणाक बाळटा. सासणाचें जिवीत म्हळ्यार आमी जाणा इंग्लिशान म्हणटा लायफ एवर लास्टींग. तो जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा, जिविताचो आरंभ आनी शेवट. पूण जेच जावन आसा मोगाचें न्हू आरंभाच्या की पयलें तो आसलो आनी शेवटाचे की उपरांत तो आसा. तो सासणाक जिवो आसा. ताचें तेंय मोगाचें न्हू आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. तर समयान जेजू लागीं आमी येवया. तो जावन आसा खरो सर्गीन तावन देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. ताका आमी सेवया. ताका आमी सेवचें म्हळ्यार जेजू आमकां म्हणटा जो मातेवाच्या वांजेलान 4थ्या वसरान 4थ्या बडीर मनीस केवल उंड्या वरवीं जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान हर एका उतरां वरवीं तो जियेता. तेन्ना म्हाका उडास येता. पन्ना तेस्तामेंतांत दावीद देवाळाक वता आनी तो भुकेल्लो त्या वेळार. आनी थंयसर भुकेल्ल्या वेळार तो थंयसर देवाळान दवरलेले उंडे ह्या जाका धांवन विसान तो खाण घेता आनी खाता. देवाळान दवरलेले उंडे मोगाचें न्हू पवित्र आनी भाग्यवंत जाल्ले. आमी मोगाचें न्हू जें कितें देवाक दिता तें पवित्र आनी भाग्यवंत जाता. आमचें जिवीत देवाक दिल्यार तें मोगाचें न्हू पवित्र आनी भाग्यवंत जाता. आनी थंयसर तें खावन तेजें पोट भरल्या उपरांत तो थंयसर वेता आसतना ह्या जाकान तो विचारता म्हाका एक तुमचें तालवार दिया. आनी ह्या जाका कितें म्हणटात हांगासर कसली तालवार ना, देवाळान तालवार आमी दवरना, आमी उंडे मात दवरचें. आनी तो म्हणटा ना थंयसर एक तालवार आसा. मोगाचें न्हू ह्या जाक स्वता आसतना उडास आयलो. दाविदान गोलियाताक लगाड काडलेली तालवार थंयसर त्या देवाळान दवरलेली आनी उपरांत ह्या जाकांनी ती तालवार म्हळी. दाविदा तुवें गोलियाताक लगाड काडलेली तालवार हांगासर आसा. तेन्ना तो म्हणालो ती तालवार दिया म्हाका. तो तालवार घेवन मोगाचें न्हू थंय तावन भायर सरता. आमकां एक संकेत हांगासर आसा, एक गुर्त आसा. आमी देवाला घेता मोगाचें न्हू आमकां तो जिविताचो उंडो दिता. कुंभार आमकां इगर्जीन मेळटा. पूण आमी थंय तावन भायर सरता आसतना मोगाचें आमी कितें करना आसा जाय आमी तालवार घेवन आसा जाय. कसली तालवार? देवाच्या उतरांची तालवार घेवन गेल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू संवसारांत खंयसर गेल्यार मोगाचें आमी जैतेवंत जाता. आमकां आतां ह्या दिसांनी इगर्जी वचोंक जायना. पूण आतां इगर्जी उक्ते जाल्यात.
आमी इगर्जी या कुमगार घेवया पूण कुमगार घेवंक साध्य जायना तवळ मोगाच्यानो देव आमच्या जिवितांत ना म्हणून न्ही बगार मोगाच्यानो ती तालवार देवाच्या उतरांची तालवार घेवन आमी घरा वचूं हर ये पटी मेसाच्या बलिदानात वांटो घेतल्या उपरांत पवित्र कुमगार घेतल्या उपरांत ती तालवार देवाचें उतर मोगाच्यानो घेवन आमी इगर्जीदान करया आनी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवया जिवीत असो हुंडो आमच्या जिवितांत आमकां सस्नीक जिवीत दिवचो तसलो जातलो तर मोगाच्यानो आमी दोळे धांपया आनी मागणें करया समया जेजू तूं जावन आसा जिवीत असो हुंडो तुकाच तूं संपूर्ण तरान आमकां समर्पण दिताय तो जिवीत असो हुंडो खावंक तूं उलो दिताय तुका आमी सेवता समया जेजू तुजे थंय आमी एक जाता समया जेजू आमचेर आशिर्वाद घाल तुजो हुंडो आमी सेवता आसतना तूं आमकां दिताय आमच्या जिवितांत तुज्या उतरांची ती तालवार त्या तुज्या उतरांत थंय आमी पवित्र जिणी भाग्यवन जिणी समृद्धीची जिणी आशिर्वादांची जाणवायेची कुरपेची जिणी आमी जिये शंकर दिव्यवाणी लाईव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावांचेर भयण्यांचेर आशिर्वाद घाल होय तुवें तांकां आपोवणें दिलां ह्या कार्यक्रमांत वांटेले जावंक आनी आतां तूं तांकां दैवीक जाणवायेन बर देवाच्या उतरांच्या उजवाडांतच तांणी जिये शंकर अशें तुज्या हाजरपणांत येता आसतना समयान जेजू तांकां बरी भलायकी दी हर एक तांची पिडा गूण कर हर एक तांचे कश्ट संकश्ट हळू कर तांच्या जिवितांत बरें काम बरो दीस पडटा ग्रास कामाच्या जाग्यार प्रमोशन वेपार वयवाटांत जाय तितलो मुनाफो लाभ तांकां फावो कर तांच्या गाद्यांनी बरें बेळें जाय शंकर कुटुंबांत शांती समाधान रास करी शंकर घोवा बायलांनी एकामेकां समजून एकामेकां बोगसून आपुरबायचे कुटुंबां जिवीची शंकर बरीं भुरगीं तांकां फावो कर त्या भुरग्यांक बऱ्या शिकपान बऱ्या जाणवायेन बऱ्या शेगुणांनी ल्हान व्हड कर बऱ्या फुडारा फावो कर जे कितें येवजण तांणी गेल्या तांच्या जिवितांत हे विक्षण करतल्या म्हज्या भाव भयणींनी काजर जावं या घर बांदूंक जागो काणग्यूंक या दुसऱ्या गांव वचूंक या नवें काम करूंक सगळें तांच्या जिवितांत तांणी आशिल्ले प्रमाणे जावंक तुजी कृपा दी आनी तांचें जिवीत नंदन कर हें आमी मागता समयान जेजू तुज्या पवित्र आनी भाग्यवंत नांवान आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचेय सवे आसो आनी सर्पदिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन.